सभापती रमेश तवडकराक काम करपाक नाका। मुखार आशिल्ल्या शियाळी विधानसभा अधिवेशनात प्रायव्हेट मेंबर्स डे ना। लोकशायेच्या इतिहासातली ही अशी पहिली खेप आसतली जेन्ना अधिवेशनात प्रायव्हेट मेंबर्स डे ना अशें म्हणीत फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसायान सरकाराचेर फोग काडलो। आमदारांनी फकत 5 वर्सांची म्हायती मागची आनी आमदारांक फकत 5 वर्सांची म्हायती दितले हे खंयच्या विधानसभेत जाता अशें विजय सरदेसाय विचारता। एक म्हणल्यार गोंयांत आनी देशांत आमच्या लोकशाही आसा काय कितें हो सगळ्या लोकांक प्रश्न पडला। लोकशाही कितें म्हणटात की दीस इज अ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। हे जे पेंट मारतात पळय तो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। ह्या टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसीन आमी जे लोक प्रतिनिधी म्हणून निवडून येतात आमकां जर सांगलें की तुमकां 5 वर्सांचे पयलेंच इन्फॉर्मेशन मेळटलें आनी तुमकां जे सिटिजन्स आहा तुमकां अंडर द RTI एक्ट आर्टिकल 6 ऑफ द RTI एक्ट यू कॅन आस्क इन्फॉर्मेशन अप टू 20 इयर्स। 20 वर्सां मेरेन तुमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा आनी हांव निवडून आयिल्लो लोकप्रतिनिधी म्हाका 5 वर्सांचेर बंद करता। सो म्हाका दिसता स्पिकर आपलें काम स्पिकराक करपाचें ना, स्पिकर लेजिस्लेचर सेक्रेटरीक ताजें काम करपाचें ना, कोणाक काम करपाचें ना, फक्त लूट मारता तें गव्हर्मेंट आनीक असले कायदे हाडटात। एक रूल 31 म्हणून आहा ऑफ द रुल्स ऑफ प्रोसिजर। रूल 31 कितें सांगता की इट इज प्रायव्हेट मेंबर डे इज अ रायट अ प्रिविलेज ऑफ द हाऊस ऑफ द मेंबर। सो इवन जर कशी चुकून हॉलिडे बी आयली आनी प्रायव्हेट मेंबर डे चुकून गेलो फ्रायडेचो जाल्यार नेक्स्ट विकान एक एक्स्ट्रा दीस दिवचो आनी तो प्रायव्हेट मेंबर डे करचो म्हणून रूल 31 क्लियरली सांगता। हांगा आनी कितें केल्लें आहा की प्रायव्हेट मेंबर डेयाचे पयले दिसा असेंब्ली काबार केलें। सो आय थिंक दीस इज अनप्रेसिडेंटेड। लोकशाहीच्या इतिहासान खंयच अशें केन्ना जावंक नासतलें। सो तो बूक आनी कित्याक केला आनी असेंब्ली आनी कित्याक घेता। फाल्यां हांवें जर स्पिकराक विचारलें स्पिकर म्हाका कितें म्हणटलो की ना तूं RTIचेर माग म्हणून। अरे RTIचेर जर हांव मागूंक जाय इन्फॉर्मेशन जाल्यार हांव आनी आमदार म्हणून कित्याक जालो। सो म्हाका दिसता स्पिकरान आपले सगळे लेजिस्लेचर सेक्रेटरी आनी ते लेजिस्लेचर स्टाफ आहा तांकां ट्रेनिंगाक खंय धाडचे दुसऱ्या स्टेटींनी। ते वचून टूर मारतात पळय आतां परते परते हांकां धाडचे शिकपाक मातशें। हांकां काम करपाचें ना, कोणाक काम करपाचें ना। प्रमोद सावंताक जाल्यार कामूच करपाचें ना। हे सगळे लूट मारतात हांचे हांकां फकत इव्हेंट करपाक जाय आनी इव्हेंटाचेर आपले फोटो घालूंक जाय आनी हांकां इव्हेंट मॅनेजर मेळ्ळा, हांकां एजन्सी मेळ्ळा। पयलीं हांव म्हणटालो की कोण जावंय काय म्हणून, हांचो जावंय न्ही हांचो पार्टनर हांकां मेळ्ळा। एकूच एजन्सीक सारको सगळे जाता तितले इव्हेंट एक एजन्सीक दितात आनी तांचे बरोबर पार्टनर रावतात। ते सगळे काडपाचो हांव। पूण पयले आमचे मेजर इश्यू म्हणटा तो हो आहा की हांगा येवन उलोवन कितें फायदो जातलो काय कितें।